आमचो फुडलो कलाकार जावन आसा मिंगेल द मेर्सेस. मिंगेल द मेर्सेस. पुराय नाव मिंगेल गायस. जुलयाची 10 1929 वर्सा ह्या दिसा तुजो जल्म जालो. 1950 वर्सा पयलेच फावट तुवें तियात्र माचयेर प्रवेश केलो. तुवें जायते तियात्र बरोवन आनी डायरेक्ट करून नामना जोडली. नवरो कुवेटकार, गुन्यांव मावशेचो, गुन्यांव कोणाचो आदी तुवें बरोवन दिग्दर्शीत केलोले तियात्र पळयणाऱ्यांमध्ये खूप नावलौकीक जाले. तू एक बरो भूमिका करपी कलाकार जावन आसा. तुज्या अर्थाभरीत भूमिके वरवीं तियात्राची उदरगत करूंक तुवें प्रयत्न केला. तू एक बरो गिटार रोचपी आनी गावपी जावन आसा. जायत्या तियात्रांनी नावलौकीक गावप्या सांगाताक वेगवेगळी कांतारां गावन आनी योडलिंग करून तुवें तियात्र पळयणाऱ्यांक खोशी केले. तुवें तियात्र माचयेर केलोले बरे वावरा खातीर तुका कला गौरव पुरस्कार फावो करून सरकारान तुजो भोवमान केला. त्या शिवाय तुका तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा लायफ टाइम कॉन्ट्रिब्युशन अवॉर्ड फावला. तुवें तियात्र माचयेर फाटल्या 60 आनी 7 वर्सां एक बेस बरो बरोवपी आनी दिग्दर्शपी म्हूण आनी बेस बरो भूमिका करपी आनी कांतारां रोचपी आनी गावपी म्हूण दिलोल्या योगदाना खातीर 125th एनिवर्सरी ऑफ तियात्र सेलिब्रेशन कमिटी आणि तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा तियात्राच्या 125 वर्षांच्या कमानीत 2015 वर्सा या दिसा तुका हो पुरस्कार भेटलो. पुर्तुगेजाच्या तेंपार गोंया आसलो. भुरग्याच बोणीर तितीवन घालपाक गेलो. इंडिया जातूक जावन गोंया येयलो. प्राय पयतलो म्हणून कोलवा गेलो. पुलीस मोरे गुंडांक भियोन हाता बेलपुरी रेबेक वाचतलो मेलो आनी कोणा
फोणानूय गेलो सुपान घेता वारो सुपान घेता वारो काकडाचो केलोय चुरो पळोवंक दिसतालोय बरो आता कोणाक उडोंक माय मारून येवलो फेस्ताच्या फेस्ताक मावताली फुलांचो जेलो रेबेक वाचतलो गेलो आनी फोणानूय गेलो सुपान घेता वारो सुपान घेता वारो तूं वयता म्हयन्याक 10,000 दाडी तेन्ना पोशेन हांव दीस काडी हांव दुसऱ्याक घेवन वता म्हूण शेजाऱ्या